हरमल पंचायत वाठारात कितलेशेच म्हयने जाले व्हडा प्रमाणात शिनळकी व्यवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायले। कितलेशेच फावटी पुलिसांक कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्यो हालचाली नाशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। 8 दिसां भितर जर ह्या प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय करूंक ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले आणि त्या उपरांत आमकां दोशी थारावचे ना अशी थेट शिटकावणी 500 सोपिल्ल्या थळाव्यांनी दिल्या। पळय आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें आतां जी घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल। कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून। आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून। ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कळलीत कारवाई करूंक ना नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले। फॅमिलीन भितर चालले लोकलांच्या घरान आणि ते विचारूंक लागले 4 दीस व 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली। आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतले। नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलांचे पिड्यार जाताले ती कोण धंदो करताले तेंचे जायनासले। गोंयांत आदी बायणाचें नांव बरेच गाजतालें। बायणा वाठारांतल्या चलयांचे सोयरीगती लेगीत जायनाशिल्ल्यो खंय। हातूंत थळाव्यांचें नांव लेगीत पिड्यार जातालें खंय। आतां तशीच गत हरमला जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। कांय वर्सां फाटीं कळंगूट वाठार टाउट्स आनी शिंदळके खातीर गाजताले। त्या उपरांत मंत्र्यांनी खर कारवाय लेगीत करतले म्हणून सांगिल्ले। आता हरमल वाठारांत असल्या घडणुकांक बडटी मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। वेवसाय करप्यांनी वेबसायट लेगीत केल्या खंय। साबार फावटी थळाव्यांनी पुलिसांक कागाळी केल्यो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना। पुलिसूय हातूंत फितूर नामू असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। पुलीस समज ह्या प्रकरणात फितूर ना जाल्यार तांच्यांनी 8 दिसां भितर कारवाय करची, ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले। थळाव्यांची थेट शिटकावणी। मजगती लोक शिनळकी वेवसायांक सोदपाक थेट थळाव्यांच्या घरांनी रिगतात। हे गोंयचे कसले चित्र? परिस्थिती हातीभायर वचचे पयलीं प्रस्न तडीक लावपाची गरज लोकांनी उक्तायला। आता पुलिसांच्या कारवायेचेर लोकांची नदर केंद्रीत आसा। ही गजाल आतां जी घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल। कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कळलीच एक्शन जायना तेतून। आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून। नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें तें क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले। आनी खीं आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें, घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया। आमी करता तुम्ही खाली पोलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे। आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका। जर तुमी एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या, ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतली। तेन्ना आमकां तुमी आनी मागीर हें करूं नाका। आतांच आमच्या भावान एक्स सरपंच डॅनियल डिसोजान तुमकां सांगून दिल्लें आसा आमच्या हरमलान कशे भाशेन प्रॉस्टिट्यूशन चलता पळय तें। आनी ह्या प्रॉस्टिट्यूशना वयर ऑलरेडी आमी 31 डिसेंबर 2025 ऑलरेडी DIGक DSPक आनी SPक एप्लिकेशन दिल्लें हेचे वयर कारवाई करा म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी कळलीत कारवाई करूंक ना म्हणून जे पळय आमचे स्थानीक मांद्रे पुलीस स्टेशन आसा पळय तांकां आयज पासून कळलें इन्फॉर्मेशन ना। कळलें तांकां कितेंच सांगूंक ना बाबा अशें अशें आमच्या हरमलान चलना, आमकां एप्लिकेशन येयलां तेचे वयर कितें तरी कळलें इन्स्ट्रक्शन तांकां दिवंक ना आयज पासून। बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेर ऑफ दीस सिट्युएशन मांद्रे पुलीस स्टेशन। सो आमी कितें म्हणटा हें जाता तितलें बेगीन जें पळय प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हें गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें। आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा पब्लीक आसा विलेजर्स आसा ह्यो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतल्यो। फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खंयच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून। सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें। 31 इकराचेर आमी एक निवेदन दिल्लें DIGक SPक आनी DSPक की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटींग लायिल्लें हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले रिगार्डींग प्रॉस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन
त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेले की आरांबोलान प्रॉस्टिट्युशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते. आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रॉस्टिट्युशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सदमना आमकां. हे कित्याक पासत हे जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात. बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचें आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचें. नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो. भावानी कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. म्हाका दिसता हे आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक वयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगळ्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली. परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगळ्यांक खबर आसतली. आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडूं आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना आरे खंयचे बायनाचे चेडूं हे बायनाचे चेडूं जालें नाका. ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांवां कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळी भायली आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्या. पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जाता. वर्स जातली परिस्थिती आनीक वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची. आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.